गोयच्या सरकारान आवय म्हादईक विकना करून निमाणे कडेन आवयक विकलीच। गोय सरकाराक ही लजेची गजाल आसा। इतले दीस गोंयच्या लोकांक सरकार फक्त चुनो लायताले। हाचो परिणाम एकाच म्हयन्यान आता दिसपाक लागतलो म्हण समाजसेविका तारा केरकर उलयल्या। आरडीएक्सको खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। त्या गॅजेटाचेर ऑलरेडी हांगासर हे आमकां एक कॉपी येयल्या तेची की कर्नाटकाची उदक पळय आसा जे आमचे म्हादईचे ते 1.5 TMC फ्रॉम ड्रिंकींग। मागीर तेंच्यांनी आनी एक दिला की बाडरूप आहा ताका 2.18 TMC आनी परत 172 TMC कालसाक तेंच्यांनी हे केल्ले आसा। आनी थँक्यू फॉर PM अशें म्हणून गॅजेटाचेर येयल्लें आसा। म्हाका आज आमची म्हादई नदी आवय आमच्या विकना म्हणून हे शेम आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाक की हेंच्यांनी इतली लजेची गजाल करून दवरल्या की ह्या गव्हर्मेंटान आपल्या आवयक शेवटी विकपाची विकलीच। PM फॉर थँक्यू फॉर PM म्हणून आज त्यांच्या गॅजेटाचेर येऊन सगळे जाले। आणि इतले दीस हे लोक आमकां फक्त चुनो लायता आवयक विकपाचे विकले। फक्त इलेक्शनाक लागून हे लोकांनी जे नाटकां केल्या आणि आपली खुर्ची सांबाळपाक लागून ऑलरेडी सगळे ज्या प्रमाणे तेंच्यांनी ड्रिंकींग वॉटर जावं ते बांदूपाक जावं कालाशाक जावं सगळ्या रितीनी ज्या रितीनी तेंच्यांनी उदक आतां दिल्लें आसा ऑलरेडी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचेर गॅजेटाचेर जेन्ना येता आनी कांय उरलेलें ना। आनी कांय उरलेलें ना। ही लज ही शेम हे आमचे प्रमोद सावंत जो आमचो चीफ मिनिस्टर आहा म्हाजी आवयक आपूण दिवचो ना म्हणटालो पण आज आवयचो सौदा केलो आनी आवयक विकून सोडली। आनी आतां आमी आजून आमचें कांय जावना। प्रत्येक PWDचे खातें पळय आसा थंय आतां फक्त मोर्चा आनी हेंच्या दारांनी मोर्चा। अजून लोकांनी खरें म्हणजे जाल्यार सावध जावंक जाय। हेंची जी फटींगपणां आसा ही कर्नाटकाची गॅजेटाचेर येयला, सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या गॅजेटाचेर येयला हे कळोन चुकलें आमकां कितें जाला पळय तें। आतां आनी हेंच्यांनी फटींग उलोवपाची गरजूच ना। येतले हे 2 दिसान पेपरारूय येतले पळयतले तुमी। वाळपय सारक्या शहरान आतां ती झरी सगळी बंद जावपाक पडल्या। झरी आतां उदक थंयसर मेळना। आणि मागीर फुडें जे आसा साखळी आसा मागीर म्हापशा ह्या सायडीन जी ती नदी ज्या जाग्यार वताली आज आमकां उदक इतले म्हत्वाचें आसा। फुडें आमकां हे कर्नाटकाचे लोक पळय हांगासर आमचे रावतात तांकां सांगचें पडटलें आमकां बाबा एक बाल्दी मेरे को भी उधर से पानी लेके आना अशें म्हणचें पडटलें आमकां। इतली आमच्या उदकाची आमची परिस्थिती दैना जातली। आमकां उदक म्हादई जेन्ना हांगासर ना तेजें म्हत्व कितलें म्हत्व आसा हें आनी थोडे दीस एकाच म्हयन्यान कळोन येतलें की त्या उदकाचो आमकां कितलो म्हत्व आसा पळय तो। हांकां खुर्चेचो म्हत्व आसा पण आमकां उदक जाय। आनी आज आमची शेतां उगडी पडल्या आमची बांय सुकी पडल्या आमचे झरे सुकल्या। हे जे गजाली आमचे बंद जाल्लेले आसा फुडें कितें खरें म्हणजे जाल्यार वाळपय सारक्या गांवांत लोक झरीचें उदक पिताले आतां ते झर सुकल्या। कालच्या जानेवारी म्हयन्या पासून थंय झरीचें उदक मेळना जावन पडल्या। कित्याक तरी म्हादई आज जर आमकां झरीचें उदक मेळना फुडें आमकां आनी खंयसून उदक मेळटलें? झर आटली सगळ्यो।